अशें आमकां दिसून येता की हे गार्डन अशें सुशोभीत जावपाक जाय। आनी जेन्ना पयले सुवातेर जेन्ना हांव जेन्ना कावन्सील एलेक्शनाक बसलो तेन्ना फर्स्ट म्हाजें मॅनिफेस्टोन आसलेलें की हें गार्डन हांव करतलो म्हणून। आनी जेन्ना म्हाका देवाचे कृपेन पयलो चान्स पडलो एज अ चेअरपर्सन म्हणून, आनी ह्या वॉर्डाचो हांव कावन्सिलर आनी वास्कोचो चेअरपर्सन जाल्ल्या कारणान हांवें पयले हात दिन घेतलेलें म्हणटा तें गार्डन। फाटीं सुद्दां जयंतान जेन्ना एक हे घेवन गेलो, डेलिगेशन घेवन गेलो की ते आमचो विजय चौगुले हें गार्डन करता म्हणून, आनी थोडे कावन्सिलरान ताका अपोज केल्लेले, तेन्ना आमी आसलेले ते कावन्सिलराचे अगेन्स्ट गेल्लेले आनी आमी आमकां गार्डन तेणी करपाचें थारायलेलें। आनी तो जे बारीक मातशें कितें तरी एक टेक्निकल प्रॉब्लम आसलो की लिजाक दिवपाचें, इतलीं वर्सां म्युनिसिपालिटी दिवंक सोदिनासले ताका। पूण आयज आमी ऑलरेडी विजय चौगुले कडेन मिटींग घेतलेली आसा, 2 मिटींग घेतलेली आसा, आनी एक मिटींग घेवपाचें जयंताकूच घेवन वचपाचो हांव। आनी त्या गार्डना बद्दल ऑलरेडी आमी प्लान बी फायनलायज केलेलो आहा। हांगा ही स्टेज अशीच आसतली गणपतीक लागून, प्लस हे देवूळ सुद्दां सुशोभीत जातलें आनी हांगा वॉकिंग ट्रॅक आसतलो। आनी हे काम म्हाका दिसता 6 म्हयन्या भितर स्टार्ट जातलें, कित्याक ऑलरेडी प्रोसिजर चालू आसा। विनायक कला संघाचें हांव अभिनंदन करता। आयज हे विनायक कला संघाक 30 वर्सां कंप्लीट जालेले आसा। ह्या गार्डनान हांव धाकटोपणी खेळटा तेन्नासून हांगा पळयता हांव हे विनायक कला संघान, जेन्ना हांव 10 वर्साचो आसतनासून हांगा गणपती साजरो केल्लो। आनी हेंचे स्टार्ट हे करता दामोदर सप्तका, त्या दिसान ते स्टार्ट करतात तेंचें कार्य स्टार्ट करपाक। आनी हांगासले विविध वाठारांतले लोक हांगा जमतात, त्या कारणान हांव ह्या विनायक कला संघाक तेंचे सगळे जे कार्यकर्ते आसा तांकां खरें एप्रिशिएट करता, मना पासून एप्रिशिएट करता। हांवें केन्ना चिंतूंक नासलें की म्हाका ते आयज हांगा गॅस्ट म्हणून आपयतले। हांव हांगा बेश्टो धाकटो भुरगो आसून खेळटालो, आयज तेंच्यान म्हाका गॅस्ट म्हणून आपयला। हांव तेंचें अभिनंदन करता। तशेंच गणपतीचे देवाक स्मरण सगळ्यांक एक चतुर्थीची शुभेच्छा दिता। खूब खुशी भोगता की आयज आमकां विनायक कला 30 वर्सां पूर्ण जाता ह्याच MMC गार्डनान। आनी आमी फाटल्यान जो देखावो केल्लो आसा ते आमच्या सगळ्या मेंबरांनी एक विचारपूर्वक देखावो केल्लो आसा। दर वर्सा आमी एक थीम आसता, ह्या फाटी आमची थीम आसा की हे हांगासर भुरग्यांनी कंप्युटर मोबायल सोडून गार्डनान खेळचें। तशेंच गणपती बाप्पा कडेन साकडे घातलेले आसा की हे आमचें जे गार्डन आसा नगरपालिकेचें ते बेगिनांतल्या बेगीन बरें जावचें, आमच्या बायणाकारांक वाठाराकारांक सगळ्यांक हें गार्डन बरें जावचें खेळपा खातीर म्हणून आमी जाल्ली आसा। आमी दर दिसा सगळ्यांच्या दारांनी भोंवतात, परत डोनेशन कुपन्स आमी आता ड्रॉ जावपाचो आसा। दामबाबाच्या सप्तकान सुरवात करता आनी तो ड्रॉ जाता। हेका सगळे आमचे नागरीक मुरगांव वास्कोचे गोंयभरचे आमकां साथ दिता। आमचे आमदार मंत्री कार्लू सर्मेकाल जावन मिलिंद नायक जावन नानाबाब जावन हे सगळे जाण आमकां हातभार लायतात। आनी हे सगळे जाण हातभार लायल्या कारणान आमचो गणेश उत्सव आज मोठ्या थाटान उत्सवान साजरो जाता। त्याच बरोबर 19 डिसेंबराक मॅरेथॉन रेस दवरता, 15 ऑगस्टाक ऑल गोवा मल्टी लेवल एज्युकेशन कॉम्पिटिशन, स्वच्छ भारत ड्रायव्ह केल्ली आसा आमी, गांधी जयंती कार्यक्रम करता, अशें वर्सभर करता। अशें आमकां 30 वर्सां पूर्ण जाला। हे माझे सगळे वांगडी त्यांच्या बरोबर।